Востоку, облечиве духа биту, Туче куту ektai sada, Bavad viswas mogu sarda, Tujhe kutu ektai sada, Bavad viswas mogu sarda, Tujhe kutu ektai sada, Bavad viswas mogu sarda, Tujhe kutu ektai sada, Bavad viswas mogu sarda. Querido Bashin Magunk Laila, Royaचे रेनल सर्जरी ऑपरेशन केल्लें आनी ताचो बरो रिपोर्ट येवंक अंजला बांबोलीतान किरीत भाशेन मागूंक लायला. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमियाचे सुक्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आनी 4 दिसांनी आमच्या गोंयांत वेंचणूक इलेक्शन जावचे आसात. किरीत भाशेन मागुया, मानिया भोवन तागनला वरवीं आमच्या सोबीत माणकुल्या गोंयांत सगळ्या धर्मांक बरे भाशेन लेखतलो तसलो सरकार आमी वेंचून काडून पयले सुवातेर जावन आसा आमचो कायदो वेंचणुकेक वचूंक आनी बरे मनीस, बऱ्या मनाचे, बऱ्या काळजाचे जे आमचे मानकुलें गोंय आनी आमचो बाबार्थ राखतले तसले मनशांक आमी वेंचून काडूंक किरीत भाशेन मागतना जायत्या जाणांनी तांच्या गोरसांक मागूंक लायलां. तेच बराबर उपकार मेळ्ळे देखून दिन वासूंक लायला. हे सगळे मनान धरून हे मिसांत वांटो घेवंक आमकांच आमी तयार करुया. आमच्यो अस्कोतायो, आमची पातकां आमी ओळखून घेवन दूख धरून सगळीं बराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पददार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव हांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडार उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमचे सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पददार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, बागयोन स्कॉलास्टिका, तुजी आंकबारीचो उगडास आयज आमी समोर रमतां. तिची देख घेवन विस्वाशी मागण्यान तुजे लागीं निरंतर एकवटांत रावूंक आनी खऱ्या मनान तुजी आमच्या आनी आमच्या बाबा भयणीची मोगान सेवा करूंक तुज्या पवित्र आत्म्याची घोडाय आमकां दी. आनी एक दीस सासणाच्या सुखांत आमी तुका एकवटो सो कर.
तुज्याच मोगांत आमकां बाळगून दवर या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभे आनी पवित्र आत्म्या सभे एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक आमेन. राजाच्या पयल्या पुस्तकावेले वाचप. सालोमाव उतार पिरायेर पावतोच ताच्या बायलांनी ताची काडीस पोरक्या देवाशी ओडून व्हेले. ताच्या बापाय दाविदाचे काडीस सोरेस्पोरा आपल्या देवाचे खोशेक राजी आसले तशेंच सालोमावाचे नासले. आस्तार्ते हे सिदोन्यांनी लोकाचे देवीचो आनी मिल्कोम हे आमोनियांनी ओर्शिकेचो सालोमाव पाटलाव करूंक लागलो. सोरेस्पोराक मानवना ते ताणे केले. ताणे आपल्या बापाय दाविदा भाशेन सगल्या काळजान सोरेस्पोराचो पाटलाव करूंक ना. तेन्ना जेरुसल्याचे उदेंती वाटेन एका दोंगरार केमोस मोडलोल्या मोयबितांच्या देवाक आनी मिल्कोम मोडलोल्या आमोनितांच्या देवाक एक उंच वेदी बांदली. तशेंच सगल्या आपल्या पोरक्या बायलांक वेदी बांदून दिल्यो. त्यो बायलो आपल्या देवाक धूप घालताल्यो आनी योद्न भेटयताल्यो. सोरेस्पोर सालोमावाचेर रागार जालो कित्याक ताणे आपल्या काडीस इस्रायलाच्या सोरेस्पोरा देवा थावन पयस काडलोले. सोरेस्पोर ताका 2 फावटी दिश्टी पडून पोरक्या देवांचो पाटलाव कोरिना जावंक हुकूम घालो. पूण सोरेस्पोरान ताका सांगलोले ते सालोमावान पाडूंक ना. आनी सोरेस्पोरान सालोमावाक म्हणले, असले खोटेपण केले आनी म्हजो करार आनी आज्ञा सांबाळूंक नाय देखून हांव तुजी राजवटकी खरेंच काडून घेतलो आनी तुज्या एका सेवकाक दितलो. पूण तुज्या बापाय दाविदाक लागून तुज्या जिवितांत हांव अशें करचो ना. तुज्या पुताच्या हातांतली ती काडटलो ते खरें, तरी आसतना सगली राजवटकी हांव ताच्या हातांतली काडचो ना. पूण म्हज्या सेवका दाविदा खातीर आनी हांवें विचून काडलोल्या जेरुसल्याक लागून तुज्या पुताक एक कूड सांबाळून दवरतलो. देवाचे उतर हें देवाचे बरोबर. आमचो जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सोरेस्पोरा तर म्हजोय उगडास कर. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सोरेस्पोरा तर म्हजोय उगडास कर. बऱ्या मार्गान चलतात आनी सारकी ती करतात ती सगली बागी. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सोरेस्पोरा तर म्हजोय उगडास कर. म्हजेशी हें म्हाका आदार दी. जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सोरेस्पोरा तर म्हजोय उगडास कर. उरफाटी राष्ट्रा काळचे कोडे लग्नाचे संबंध करून ताचे जिणेची चाल आपणे दवरली. ताच्या मुर्तींची पुजा करूंक लागली. ह्यो तांकां फास जावंक पावल्यो. जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सोरेस्पोरा तर म्हजोय उगडास कर. देवचारांक तूं आपल्या पुतांक आनी धुवांक मारूंक भेटूंक पावली. आपले पोरजेचेर सोरेस्पोर बरोच कोपलो. आपल्या दायजाची ताका वीट दिसली. जबाब. तुजे पोरजेचो तूं मोग करताय सोरेस्पोरा तर म्हजोय उगडास कर. उद्गार.
soy, solves porak soy, solves porak soy, solves porak soy. Sulkani sosa, ekti sordole, unde vaudor, sastan kurtole. Solves porak soy, solves porak soy, solves porak soy, solves porak soy. सर्वेस पर तुमची सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्क परमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू थंयसरलो उठून तीर प्रांतांत गेलो. थंय तो एका घरांत भितर सरलो. हें कोणाक गमलोलें ताका नाका आसलें, पूण ताची खबर जाल्या शिवाय उरली ना. ताचे विशीं आयकना फुडें एक बायल भितर आयली आनी ताच्या पांयां पडली. तिचे दुवेचेर देंवचार बसलोलो. ती बायल विदेशी आनी जल्मान सिरोफेनिस्कारीन आसली आनी आपले दुवेवेलो देंवचार काड म्हूण ती ल्हानबिकायेन मागताली. ताणें तिका जाप दिली, घराच्या भुरग्यांक पयलीं दादोशी जावं दी, कित्याक भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवप हें सारकें न्हय. पूण तिणें परतीपाळून ताका म्हणलें, वय सायबा, पूण मेजा थोडा आसात ती सुणी भुरग्यांचो उरता तो किस पुरो खातात. आनी ताणें तिका म्हणलें, ह्या तुज्या उलोवपाक लागून वच, तुजे दुवेवेलो देंवचार भायर सरलो. आनी घरा वचो जाल्यार आतुर्नार आड पडलेलें चेडूं तिका मेळ्ळें आनी देंवचार तिचे वेलो गेल्लो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्त. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयच्या वाचपांतल्यान दोन शिकोवण आमकां मेवतात. पयल्या वाचपांतल्यान सालोमोन दाविदाच्या पुताक देवान सगळें दिल्लें आनी सगळें दिवन जेन्ना सालोमोन देवान सालोमोनाक विचारलें तेन्ना तुका कसली देणी जाय, तेन्ना सालोमोन म्हणलें, म्हाका म्हज्या गिन्यारार उजवाड दी आनी कांयच म्हाका नाका. आनी हो गिन्यानार उजवाड घेवन हांव म्हजे परजेची बरी सेवा करूंक. उपरांत कितें घडटा, तो सगळोच गोरमान भरता आनी ताच्यो सोबार पत्नी आसल्यो तांकां मानूंक जाय म्हूण कुड्डे देवांक देव मंदिरां उबारतात. आनी शेवटाक आमी आयकलां देवाक हें ताचें कोत्तू बरें लागना. तर आमी आनी 4 दिसांनी आमच्या गोंयांत वेंचणुको जावचो आसा, इलेक्शन्स. तर आमकां पयले सुवातेर असले जाणबायेन भरलेले मनीस, नीस वाडती मनीस, जांच्या मनांत गोंयचें आनी गोंयकाराचें बरेंपण आसा आनी तेच बराबर सगळ्या धर्माच्या लोकांक बरे भाशेन एकवटान शांतीन जिवंक आदार दितलो तसलो सरकार आमी वेंचून काडूंक. शुभ वर्तमानांत आमी जुदेव न्हय आसली, विदेशी आसली, जुदेव धर्माची बायली आसली, पूण तरी आसतना तिणें जेजू विशीं जायतें आयकल्लें आनी जेजूचेर तिचो भावार्थ आसलो. आनी देखूनच ती जेजू सरशें येता आपणाचे दुवेक जाचेर देंवचार बसला तो काडूंक. आनी जेजू तिका म्हणटा, गोंयच्या पयल्या गोरचे भुरग्यांक
पयलीं दादोशी जावं दी. भुरग्यांचो उंडो काडून सुण्यांक दिवप हें सारकें न्हय. घोडे आमी चिंता आसतल्यो जेजू तिका सुणें म्हूण पाचारता. जेजू सुणें म्हूण पाचारना. पूण जे भाशेन एक मुण्य आसली, पयलीं घरच्या भुरग्यांक दादोशी जाय दी, आनी कितें उरलां जाल्यार मागीर सुण्याकूय तें मेवता. आनी जेजू उपरांत तिका म्हणटा, ह्या तुज्या उलोवपाक लागून वच, तुजे दुयेंवलो देंवचार भायर सरला. म्हणजे आपूण कांयच करिना, तुवें ल्हानबिकायेन आनी भावार्थान मागलां, आनी तुज्या उतरांतल्यान तुजो भावार्थ कितलो महान तें दाखयताय. आनी तेच बराबर गोरमान बरोवन न्हय, सोलोमा भाशेन न्हय, पूण खालतीकायेन जेन्ना तुवें मागलें हेच उतरांचो फळ कसो, तुजे दुयेक पेकोवणी फावो जाल्या. म्हणजे आपण हें कांयच करूंक ना, ह्या तुज्या उतराक लागून वच. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी जाणा जेन्ना कोरोना व्हायरस पिडा नासली तेन्ना जायतो लोक हांगासर येतालो. आनी जायतो लोक आतां ह्या युट्यूबांतल्यान हे नोबेलाचे मीस आयकता. आनी हेच भाशेन हे वस्तुरे भाशेन जेन्ना आमी ल्हानबिकायेन भावार्थान मान्यावो तागनाला वरवीं आमी मागता, तेन्ना देव आमकां दिताच. आमी जाणा जी दोतोरां लागीं घडोना कांकराची पिडा आनी कोरोना व्हायरस देखून शेवटाक पावल्ली, तांकां कांयच गॅरंटी नासली. पूण हे वस्तुरे भाशेन ल्हानबिकायेन भावार्थान मागून पाद्रांगला वरवीं जायत्या जाणांक पेकोवणी फावो केल्या. आनी आजून लोक मान्यावो तागनाला वरवीं मागत आसा. पूण गरज आमी हे वस्तुरे भाशेन भिकारी कशी ल्हानबिकायेन आनी तीर ओकोण भावार्थान मागूंक. तर आयज मिसांत वांटो घेतना जी कोण मिसांत वांटो घेतात आनी जी कोण युट्यूबार घेतात, पाद्र आग्नेलान आमचो पयले सुवातेर भावार्थ थिरावंक आनी ल्हानबिकायेचो गूण आमकां दिवंक. आनी असल्या भावार्थान ल्हानबिकायेन आमी मागता तेन्ना देव आमकां दितलोच म्हूण जेजू आमकां खात्री दिता. तेच बराबर असलेच भावार्थान आनी ल्हानबिकायेन आमी दर एक गोंयकार मागुया आमकां बरो सरकार फावो करूं. पाद्रांगणा फुडेंच घालून आमी ही देणी आमी मागुया. तेच बराबर आमचो दर एकल्याचो कायदो आमकां तर सरकार बाबा फावो जातलो जाल्यार आमी वेंचणुकेंत वचून आमचें मतां घालूंक न्हय, सुसेगाद रावप. कितें जाता तें जाता, कायदो आमचो. आनी उपरांत हो कायदो भावार्थान ल्हानबिकायेन आमी पाडून ह्या कायद्याचो फळ कसो बरो सरकार मान्यावो तागनाला वरवीं आमकां फावो जावं. Jesus,
म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखी पवित्र सभेच्या दावांक सर्विस्पोर मानून घेवं. बो व्हडत्या देवा, आमच्या मोगाड बापा, बागयोन स्कॉलास्टिका हेच्या जिवितांत तुज्या मोगाची विचित्र पदवी पडजळटा. ती ओळखून आमचे सेबेचो ओ बाकारणेचो योन आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी संवसारी वणावणेक पाठ करून आनी सर्गींच्या संतोसाच्या अत्रेकांनी भरून तुजी सेवा चाकरी काळजा मनान करूंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी काळतिकायेन मागता. तेच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं, तुमची सभे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन बासूया. वय अशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदार आनी सासनाच्या देवा, सोर काणी आनी सोर ताई जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन बासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मंदाबोड आमी वाखाणटा. आपल्या औरंबाच्या पवित्रपणाक तूं मनशा कुडाक आपयताय. ह्या फुडल्या जिविताची देणी हेच जिवितांत तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. Powiedz, doparazzo सर्वेस्पर surga i संसार wolę तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुका सोयीसर. सर्वेस्पराची नावे येतात काजोय उत्सर्गी तुका सोयीसर. बापा करोस तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची झोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कौस मरण सोसंगपेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन बासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासनीक कराराचें रगत. पातकांचें बोक्षडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो Jezu, तुझे पोरोनामी सोमोरता, तुझे पुनर्ची पोरामी पोरगोटा, तुझ्या एर्यात आमी odrekta. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडणूची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन बासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बाबा, फिलिप नॅरी आमच्या गवळी बाबा, आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची खाकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतींत मेलेल्या समेस्तांक तुजें पडसुडीत मुखार मोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई संगाती, भाग्यवंत सुसे तिचो निश्कलंक पती, भाग्यवंत धर्म दुतांक आनी सोर काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताईं पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. ल्हानविकायेन आनी बाबार्थान सदांच देवाचीच खुशी आमी पाळूंक हेंच मनान धरून जेजून शिकयल्या मागण्या बाबार्थान आमी करुया. आमचे बाबा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी, आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां तांणयेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरबेशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेचे बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशेय परमे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोची येतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुमिया जेजू क्रिस्ताची शांती आनी मोग तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तेच मोगान एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दी. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकलत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकलत कर. देवाची शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओच तो मोगाळ जेजू ते ओस्तोरेन ल्हानविकायेन आनी बाबार्थान मागल्या देखून तिका भिकवणी फावो केली. ओच जेजू आमच्याय जिवितांत मिसळ जाता. आमचो बाबार्थ अदीक आनी अदीक पोनोचे बोन जाल्ल्या जेजूचेर आमी तिरावंक आनी ल्हानविकायेन आमच्यो गरजो देवा मुखार घालूंक ओच जेजू आमकां गोठाय आनी बोळ जावं. हे जेवणाक पयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितोरेचेर म्हाका फावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. मोच्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोर्सरूंक केदींच म्हाका निर्मो नाका. आमेन.
प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुवें आयज आमकां जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक फावो केलाय आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां बदल्याय. जेजूचें जिवीत दिसान दीस ओदीक आमच्या विनाशी कुडींत दिश्टी पडच्याक बागेवन स्कॉलास्टिकाचे देखीन जेजूचें कोस्ट मरण आमी सदांच आमचे कुडींत व्हरूंक आनी अशें तुजे एकल्याच पुताक लोबदूंक आमकां गोठाय दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. उपकार मेळ्ळ्या ताची कळोवणी. विरा कोलासो दाबोलींतान कोडीत करूंक लायता. म्हज्या माशेनाक स्ट्रोक जाल्लो आनी तिची एक सायड दवरलोली. तिका एक दीस ICUंत दवरलें. दोतोरान सांगलेलें तिचे मेंदवांत एक शीर फुटलेली म्हूण. हांव नोव्हेंबरांत नोवेनाक आयलोलें. तेन्ना हांवें मान्याबो तागनाची माती तिका हॉस्पिटलांत व्हरून दिल्ली. म्हज्या माशेनान दोळे उगडले ती पियेतकूच आनी जायतो इम्प्रूवमेंट जायत गेलो. उपरांत 5 दिसांनी तिका घरा धाडली. आतां ती बरी जायत गेल्या. हांव देवाक दिनबासता आनी बेगीनूच मान्याबो तागनला वरवीं हे मेळ्ळ्या उपकारा खातीर मान्याबो तागनलाक सांताचो मान फावो जावं म्हूण मागता. तेच परी जायते जाणांन कुडीत करूंक लायला. तांकां सोबार उपकार मेळ्ळ्यात बाबार्थान ल्हानविकायेन मान्याबो तागनला वरवीं मागोन. हे सगळ्या तुमच्या बाबार्था खातीर आमी दिनबासता. तशेंच जायते जाणांनी तांच्या गरजांक मागूंक लायला. कोणाक एक्सिडंट जाल्ले आसात, कोण पिड्येंत आसात. हे सगळे मनान धरून आमी आतां नोबेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणे. सर पदीदार देवा, आमच्या सर्गेच्या बापा, आमचे सोडोवणे खातीर तुजी मांदाबोड दिनबाशी मनान आमी अडकता. आनी हेच खातीर तुज्या वेंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी ओचुऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्याबो तागनेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनबासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उसवाडान मान्याबो तागनेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्याबो तागनेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक उपकार जे कितें आमी हे मिसांत वांटो घेतना ओगेपणान बाबार्थान आमी मागुया. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणे. ओ गणीत काकुतीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सरची आमी मागता व्हडा विस्वासान तुजी कशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता आसल्यार मान्याबो तागनेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगर्जेचे उगड परगट उदेशी हे आमी मागता आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. पिडेबोंतांचेर किरीत आशिर्वाद. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकूतसार बापा, आमच्यो अस्कोताय सोसूंक आनी आमची दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपडी मागता ह्या आमच्या पिडेबोंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, आत्म्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणिकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, करमोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखां ती तुजेरूच बाबार दवरूं आनी तुका ती अनुभवूं. हे परी बाबा भयणीच्या एकवटान ती सदां काल मोगान जिवन संतोशान तुका वाखाणूं. तूं जोची येतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती, मोग आनी पेकोवणी तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदीदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. तुमचो बाबार्थ
ती रावन आनी ल्हानबिकायेन तुमच्यो गरजो देवा मुखार सदांच दवरूंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Uznara sorga sonsaraja Kurdoya Bapamogaja Asheta Laya Tuji Porza Altaraj Man Padragnena Borvosha Kurda Borna Agoi deva kalsa chida Fausaljar tuja burgya Yaskari sorga raja Orvosha kurda morda Agoi deva kalsa chida Fausalja tuja burgya Yaskari sorga raja